आणि आयज आमच्या वांगडा आसा पळय मस्टँग. तेच ते हायन पळयलेले ते साईड लाईटीन असतात ते मरे 100 4 100 4 हे पण कर सारखे कर. लिपस्टिक चोर. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. आणि आता वयता टेलरा कडेन कित्याक की बेळगांवच्यान हांवें पॅन्टी हाडलेल्यो पळय. त्यो पॅन्टी न्हू म्हाका खूब लूज जाता आनी त्यो म्हाज्या सायजीच्यो बी ना. कित्याक की हांव टिंगू न्हू म्हणून म्हाज्या न्हू सायजीचे कपडेच गावना. त्या खातीर हांव कितें करता सांग, कपडे हाडले न्हू खंयच्यानूय ऑनलायन जावं म्हापसा जावं आनी खंयच्यानूय जाल्यार हांव येता आनी पयलीं ऑल्टर करून घेता. नाजाल्यार ते खूब म्हाका लूज जाता, नाजाल्यार एक तर म्हाका लांब लांब जाता सदरो कसो. ते खातीर पॅन्टी आतां पयलीं दिता टेलरा कडेन आनी मागीर पळयता कशें कितें तें. सो गायज हे पळय हांव आतां टेलरा कडेन पावलेलें आसा. भैया ये लूज हो रहा है पैंट. हांवें तो पॅन्ट टेलरा कडेन दिली ऑल्टरेशन करपाक. आनी मेन थिंग कितें जाणाय, ती पॅन्ट हांवें ऑलरेडी ऑल्टर केल्लेली आनी स्टील म्हाका ती लूजूच जाता. आनी मेन थिंग तुमकां खबर आहा, ह्यो टेलर न्हू आसा तो सारको म्हारगो, खूब म्हारग. आतां ऑल्टरेशनाक त्या पॅन्टीक लागून 150 रुपया चार्ज करता. आनी तेच आतां म्हापसा वयतले न्हू जाल्यार 50 काम जातलें. पूण कितें आहा, एक पॅन्ट समज आतां सारकी ऑल्टर केली जाल्यार तीच सायज व्हरोन म्हापसा दिवं येता न्हू. ते सायजीर कर म्हणून, नाजाल्यार म्हाका परत परत म्हापसान नाचचें पडटलें. आतां हांव कितें करतलें, आनीक 4 पॅन्टी म्हाज्यो आहा न्हू त्यो म्हापशा दितले आनी ऑल्टर केल्यार ती सायजीक दितले. कळ्ळें तुमकां. तो खूब म्हारगो 150 रुपया. आनी चुडीदार बी शिवपाक कितले घेता सांग, 700 रुपया. ते 700 रुपया खबर आहा, तेच आमकां व्हडले. 150 रुपया सुद्दां व्हडले. म्हापशा वयतले जाल्यार 150 रुपयान 3 पॅन्टी जातल्यो. आनी ह्यो पळय आमीच चड माथ्यार बसयला हेंकां. कितें म्हणटात तुमी, गोंयकार न्हू भायलो. सो गायज तुमकां खबर आसा आयज जावन आसा रक्षाबंधन. आयज रक्षाबंधनीक न्हू सगळी भयणी आप आपणाच्या भावाक बी न्हू राखी बांदतात. आनी न्हू अवी बी आतां राखी बांदपाक गेला. तो खबर ना केन्ना येतलो तो. पूण तुमकां खबर आसा म्हाजो न्हू आयज मूड खूब खराब आसा. कित्याक की म्हाका देवान भावूय दिवंक ना आनी भयणूय दिवंक ना. सगळीं न्हू लोक आसा जितली बी ती आपणाच्या भावाक राखी बांदता आनी हांव कोणाकूच बांदिना. म्हाका देवान कोणूच दिवंक ना, ना भाव दिवंक ना, ना भयण दिवंक ना. मम्मी डॅडी सुद्दां आसली तेका सुद्दां येयलो आपणा कडेन. आतां हांव कितें म्हणून करतलें. त्या खातीर हांव आयज ओग्गी आसा. काय हांगासर पळयात काय बरी धाकटी धाकटी भुरगीं पळय वडाच्या हेका कितें खेळटात सांग, झुला खेळटात. झुला झोपाळो झोपाळो. म्हाका बी मज्जा येता खेळपाक. हांव जाल्यार आजून खेळटा हेजेर. सो गाईज आम्ही येयलेले आसा आयज एक बारीकशी स्पिन मारपाक विथ माय वन अँड ओनली फ्रेंड अहमद. आणि गाडी पळयात कसली ती मस्टँग GT. लॅम्बो भवानी न्हू हा, मस्टँग GT. सो गाईज पळयात बाबा मजा, फुल ऑन फायर. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आमच्या वांगडा आसा पळय मस्टँग. सो गाईज ही जी मस्टँग आसा ती 5 लिटर V8 इंजिनाचेर चलता आनी हे गाडयेक आसा बॉर्लाचो सुपर लावड एक्झॉस्ट. वाव. आनी हेका केल्लो आसा रॅप
येलो अँड ब्लॅक कलरान आणि गाडी पळय कितली क्यूट आणि अमेझिंग दिसता पळय ती. म्हाका मज्जा येयली हेजेर रायड मारपाक. चड बरी ह्या गाडी सारकी आणि लुक्स म्हणटा पळय ते चड बरे सारखे. आणि हांवें गाडी ओडून पयली. इट्स रियली अमेझिंग. आणि येस अपकमिंग व्हिडिओजान तुमकां दाखयता. ही पळयात गाडी पेंट केल्या तेणी. ओ माय गुडनेस. हे सगळे हेअर ब्रशिंग. हे स्टिकर नो, हेअर ब्रशिंग है सगळे. तो RFC को चला है ना पूरा, किधर किधर डालता है वो लोग मालूम है ना, RFC को इसलिए पूरा डैमेज किया इधर इधर इधर. वो ऑफ रोडिंग में बहुत ये होता है ना, और रफ यूज होता है गाड़ी. बाप रे, उल्टा किया रहेगा गाड़ी. इधर गया नहीं ना. नहीं आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो. गगन, तू अकेला अकेला बैठ के क्या कर रहा है? गगन, तू अकेला बैठ के क्या कर रहा है? क्या देख रहा है मोबाइल में? बंद कर वो गाना, बंद कर. किया मेरे बंद. ये कौन सा गाना सुन रहा है रे? थोड़ा अच्छा ढंग का गाना सुन ना. ओ गगन, क्या हुआ गगन? ये दे अभी सांग रे अभी. आता किरे माझे एक्सपेरिमेंट माझे एरोक्साक. तेच ते हायन पडलेले ते साईड लाईटीन असतात ते मरे. 100 4 100 4. हे पळय 100 4. पहिला तू म्हाका टोपी घालूंक सोदी मरे. जाल्या होतेच न्हू ते. हांवें कितें हाडला ते पळय. आमच्या एरोक्साक हांवें कितें तरी हाडला फूल पावर. कोणाक खबर आसा जाल्यार कॉमेंट करा. खबर ना जाल्यार रावा, म्हाजी गाडी पेंट जायसर. जाल्यार तुझे चल म्हाका बेडशीट बी आतां चेंज करपाक जाय. काम आहा आमकां. अय ऐक तरी. अगो माझे एक काम आसले. माझो पाय दुखता, मातसो दाम पळय. दाम मातशें दाम गो मातशें. सामको दाम येते कितें दामताय. कपाल दामताय. नेटान दाम म्हटल्या. पाय मोडून घालता काय कितें? सामके दाम मुगो. दामचा दिसाना. फाटी वच मातशें, फाटी वच. फाटी गेले सारके दाम होता. अशी बोटा ओढ मुगो. तशी कोण बोटा ओढता? सारखी ओढ मुगो. आवय घाल मोडानी घाल पाय माझो. एक काम कर, तू माझो पाय सारको दामता होय का नाही तेच सांग. सारखे दामताय होय का नाही तेच सांग. तर तुझे कितें आहा माझ्याकडे? तुझे कितें आहा माझ्याकडे? तू तर दामी नाही जाल्यार हांव ते काडटा आनी भायर मारता. घे. हे म्हाका खंय तरी गावले. आता हे सगळे काडटा आनी अशे ड्रॉइंगा काडटा भिंतीचेर जाल्यार बरे भाशेन माये मोगान पाय दाम. तुका पाय दामूंक लायला. हांव उगडटा वखाणा करता. उडू कर तर सारखे कर मग. हे कितें तुका मातसो दामल्यार तू म्हणटा आनीक दाम करताय म्हणजे. सारखे दामल्यार आनीक कितले दामो. सारखे दाम न्हू. कळोंक नाका आमकां कशें कितें तें. हे कितें बॅक कर. सारखे कर. लिपस्टिक चोर.
सारखे जाग सारखे कर. हा म्हणलं नाट्य घालतले माझे लिपस्टिक चोरल्या पण आता टाइम पण कितलो आला तो. टाइम नाका तू करताय. अरे आहा माझे कडे घे फोकाडा दिसता पळय हेय हा माझे कडे चित काय कितें हा व्हडल्या नाट्य घालतले तू करता काय ना हांव ना कर बेगीन कर. हांवें थांबले न्हू तू अशें थांब तशें थांब करताय मरे बरें भाशेन. तुका हे जाय काय नाका इतलेंच सांग. हॅलो गायस, कसे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर गुड. आणि या मातसो बरो ना. आय एम नॉट फिलिंग गुड. जोर आहा, थंडी आसा, खूप थंडी आणि जोर आहा. काल बोंदेरांक गेलो आणि खूप भिजलो येता आसतना आणि थंय पावसान मागीर म्हाजी फुटल्या सारकी. आणि या आयची जी तुम्ही व्हिडिओज पळयता खबर आहा मस्टँग बीन आणि कितें कितें ती इट्स ओल्ड व्हिडिओ. 4 दीस पयलींची प्री कॅप्चर्ड व्हिडिओ. आयज हांवें कांय व्लॉग करूंक ना. आयज जे हांव उलयता खबर आहा आतां तुमचे कडेन ती आयची व्हिडिओ, प्रेझेंट व्हिडिओ. सो नॉट फिलींग वेल आणि करत बरें दिसना. नॉट फिलींग वेल. आणि मेन म्हणटा ते फाल्यांसून आमी न्हू घराच्या पेंटिंगाचें काम करपाचें आसा. पेंटींग करता घराक. गणेश चतुर्थीची तयारी करूंक जाय न्हू. आणि मीन वायल आमकां न्हू एक व्हेरी स्पेशल फॅमिली मेळपाक येयल्लेली, आमचे सबस्क्रायबर डायगो आनी तेची बायल. थँक्यू सो मच ब्रो आमकां हांगा येवन मेळपाक. आणि म्हाज्याकून न्हू 1000 टायम चड न्हू अंकिता हॅपी आसा. आनी ते कित्याक आहा ते तुमकां सांगतले. कितली वर्सां जाली म्हाजी जेन्नाच्यान मम्मी म्हाज्या वांगडा ना खबर आहा त्या मेरेन म्हाज्या घरान कोणूच येवंक नासलो. आनी जेन्ना डायगो आनी तेजी वायफ येयली खबर आहा आमगेर म्हाका इतलें बरें दिसलें जाणा सांगूं शकना. अशें दिसलें की हांवें न्हू व्हडली फॅमिली जोडल्या कशी युट्यूबा वयल्यान. नाजाल्यार अशें दिसतालें कोणूच ना आमगेर, कोणूच ना. इतले सण जाताले, नागपंचम, चवथ. तुमी आतां नागपंचम सुद्दां पयलें आसतलें, हांवें एकटीच सेलिब्रेट केल्या. नागपंचमीन सुद्दां आमची खंयचीच फॅमिली ना. अशें म्हाका आतां फर्स्ट टायम अशें दिसलें आनी हांव सारको खूब खोशी आहा ती येयल्ली म्हणून आमगेर. सो गायज आमी आमचे फिलिंग्स एक्सप्रेस करपाक सारखे अलगूच आसा की या हांगासर कितें म्हणटा ते आयच्या काळान कोण कोणाचो ना. आनी दीस फॅमिली म्हाजो भाव डायगो आनी हीज वायफ दे केम ऑल द वे फ्रॉम UK. आनी UKसून ती गोंयान येयल्यान आनी तेंच्यांनी म्हाका पळय हें हाडलां. दे गेव मी 2 envelope, one for me and one for Pratik. बट भावा आय कांट एक्सेप्ट दॅट. आय नो आयज म्हाका तेजी गरज ना. जेन्ना आसतली आय विल डेफिनेटली टेल ईच अँड एवरीबडी. आयज म्हाजे कडेन खरेंच आयज म्हाका गरज ना तेजी. आनी तुमी जी हेल्प हाडल्या खबर आसा एक आमी प्रतिकाक दितलीच और दोनूय दिवं शकता. बट म्हाका जे तुवें दिला खबर आसा म्हाका डायगो कितें म्हणटा जाणा गायज हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता. डायगो आनी तेजी वायफ कितें म्हणटा जाणा आय वॉन्ट टू सी यू अँड अंकिता इन अ रेस्टॉरंट डिनर करता आसतना ऑर लंच करता आसतना. आय वॉन्ट टू सी यू. आनी आपूण हें तुका दिलां कित्याक कोणाक दिवपाक न्हू तुमकां. वच आनी कितें डिनर कर, लंच कर. ब्रो थँक्यू सो मच. आयच्या काळान कोण कोणाचो ना, कोण कोणाक हेल्प करपाक फुडें सराना. आनी तूं इतलें केलाय खबर आसा. आनी तुमकां एक गजाल सांगता गायज, हें इतलेंच न्हू, हें दिलें भायर सरली ती गाडी घेवन परत येयली रिटर्न. परत तिणी म्हाजे कडेन थोडे पयशे काडून दिले आनी म्हटलें कीप इट फॉर यू. ब्रो तुका कितलें थँक्यू म्हणून आय डोंट नो. आय हॅव नो वर्ड्स. आनी कितें आसा जाणा डायगो आनी तेजी बायल आमची एक फॅमिली जाल्लेली आसा. आनी ती म्हणटात की जाणा प्लीज डोंट टेक आर नेम्स. आमचे व्हिडियोज घेवन घालूं नाका आनी आमकां व्लॉग करूंक दिवंक ना. तेणी ना तेन्नाच मोबायल काडूच नाका म्हणटाली बॉल्सांतली. बट वी कॅप्चर्ड अ क्यूट मुवमेंट. एक बरी आमी क्यूट सेल्फी मारलेली आसा. आनी आमच्या कॅमेरार न्हू बारीक सारीक कितें तरी कॅप्चर जाल्लें आसा पळयात.
Please take care. WhatsApp पर message कर. Take care. All the best. पहिले आसतली न्हू पयली न्हू तुमी आतां व्हिडिओ कशी आसा ती हाव स्वीट डे आय विश तेंच्या कडेन एक व्लॉग करून तुमकां दाखयल्लो न्हू यू गायज विल लव दीस क्यूट फॅमिली धाकटुली फॅमिली तेंची ताका एक धाकटुले बाय आसा आनी बाय खंय बायक हांगाल्लो तेंच्या बायक खंय हांगाल्लो गोंयचो एनवायरमेंट खंय टोटल डिफरंट लागलो भायर कितें आसता इतले मॉस्किटोज बीन ना न्हू आनी हांगासर कितें पावसाचे दीस घे म्हणून पावस अचानक वत आनी ताका ते बरें ना बाबडे ते धाकटुले पोर न्हू ते ताका खंय आयज डॉक्टरा कडेन आयल्लो खंय आनी सच क्यूट हांवें तेंचो फोटो पयलो शी इज सो प्रिटी यू नो आय लव यू सो मच बेबी यू आर व्हेरी क्यूट आनी मेन म्हणटा ते या दे आर गोईंग बॅक इन UK नाव आयज नाल्यार फाल्यां म्हाजे हिसपान ती भायर सरतली वयपाक आय गेस फाल्यां देवाचे कृपेन गो सेफली दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू से आनी या प्रतीकाक आमी जी मदत केल्लेली पळय ती व्हेरी हॅपी आसा आनी वन मोर थिंग व्हेरी सून आमी TV घेवन प्रतीकागेर वयपाचें आसा TV येस थँक्यू सो मच ईच अँड एवरीबडी म्हाज्या खातीर तुमी सगळे जाण फुडें सरोन केन्नाच म्हाका लेट डावन करिनात आनी you guys are always with me. Some people are there who demotivate us. अरे बरे व्हिडिओ काढले फनी व्हिडिओज काढले न्हू मनीस क्रिमिनल जायना ऑर पीपल आर नॉट बॅड यू नो एटलीस्ट एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग कितें ना करच्या जाग्यार पिशापणा फालतूपणा करच्या जाग्यार एटलीस्ट वी डू समथींग गूड अँड वी गीव गूड मेसेज टू यूथ म्हाजे ज्यो व्हिडिओज पळोवन न्हू खंयचोय आतां म्हाजे घे म्हणून पुलीस भाव आसतले जे पुलीस स्टेशनार हर एक पुलीस स्टेशनार आसतले म्हापसा आसतले पणजे आसतले काणकोण आसतले मडगांव आसतले खंयसर ना खंयसर म्हाजो एक भाव पुलीस भाव पळयतात आसतलो आनी म्हाजी तर ही व्हिडिओज पळयता न्हू जाल्यार म्हाजे हितून कितेंच रॉंग आसा न्हू ह्या व्हिडिओनी हांव कितेंय रॉंग सांगता न्हू जाल्यार म्हाका प्लीज कॉमेंट करून सांगात कित्याक आय नो माय सेल्फ आय नो हाव लायफ इज म्हाका खबर आसा लायफाची डिफिकल्टीज कितें आसा पळय ती and I always try my level best to do something good आनी आयज जिवाक म्हाज्या खरेंच इतलें बरें दिसना आय एम रियली सॉरी 2 दीस जाल्यार आमच्यो व्हिडिओज इतल्यो खास आसना बॉर्डरांक पसून गेल्लो म्हाजो प्रेजन्स ऑफ मायंड आनीकूच खंय आसलो बिकॉज आय वॉज नॉट फिलींग वेल आनी खूब पावस पडलो आनी हांव ते शूटूय करूंक पावंक ना म्हाजें एक फ्रेंड आहा थंयसर दिवार आयलँडार क्लिटा म्हणून हांव तेकाय बाबड्याक मेळोंक पावंक ना आय एम सो सॉरी सारकें न्हू आनी या व्हेरी सून आमी तेंगेर परत वयपाची आसा आनी TV घेवनूच वयतली आमी फाटल्यान एक गाडयेर घेवन अशें बसतले आनी टीव्हीच घेवन आमी वयतली फूल पावर सारकी आनी फुडें मागीर जाता तें जावं गोडाचो पांव सारकें न्हू आनी या आयज हांवें बरी मसाज करून घेतल्या पांयाची हांवें अजूनय दवरला जादू मंतर जादू तोंडा म्हाजे कडेन दवरला एलिस्टर ब्रो इफ यू आर वॉचिंग आवर व्हिडिओज नो जादू मंतर छू केलो हेजो आनी या बाबा तुमकां एक मेसेज सांगता दोज हू आर स्टेईंग इन UK दुबय कुवेट दे आर नॉट जे तुमी चिंतता पळय ते हांगा येवन मर्सिडीज हांगा येवन BMW हांगा येवन रोल्स रॉयस व्हेरी डिफिकल्ट लायफ रांदपाक पासून टायम मेळना थोड्या जाणांक आपणाचे बायले वांगडा 4 मिनटां बसपाक टायम मेळना इतले मनीस बिजी आसता आनी म्हाजो जो भाव आसा एलिस्टर खबर आसा तो बाबडो इतली मेहनत करता ब्रो आय रियली सल्यूट यू आनी आय रियली लव यू सो मच तुका खरें सांगता
एलिस्टर अँड रोमॅन्सिया. हांव तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदता की नो मॅटर वॉट पीपल वील कम, पीपल वील गो, बट आय वील बी देर विथ यू गायज ऑलवेज. सदींच आसतलो अंटील आय डाय विथ यू बोथ, बिकॉज दीज टू पीपल नो, ही जी माझी भयण आनी भाव आसा खबर आसा, दे आर लायक कनेक्टेड टू मी, यू नो. आय डोंट नो, हांवें ह्या चॅनला वयल्यान न्हू कितें जोडलें न्हू जाल्यार हे दोन, हो म्हाजो एलिस्टर भाव आनी म्हाजी रोमॅन्सिया भयण, हांकां दोन लोकांक हांवें खूब जोडलेलो आसा. तुमकां सगळ्यांक जोडलेलोच आसा, पूण दीज टू पीपल नो, दे आर लायक, दे आर माय सारके कितें म्हणटा ते म्हाजे काहीच सारके. आनी ओन्ली आय नो हाव डिफिकल्ट आनी हाव स्ट्रगलींग लायफ तेंची आसा पळय ती म्हाका एकल्याकूच खबर आसा. आनी तेज्या मामींक खबर आसतलें, जे भुरगो आपणाचे इतलो आवयक पयस, आवय कडल्यान पयस आसा इतले, आवय बाबडी हांगा गोंयान आनी तो भुरगो तेजो इतलो पयस. या हे एकूच मॅसेजीत दिवपाक सोदी तुमकां. आयज खरेंच बरें दिसना, बट येस, लायफ इज लायफ बाबा, व्हेरी डिफिकल्ट सारकी. आनी दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, आमचे व्हिडियोक लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी नोटिफिकेशनूय दाबा. आमचे व्हिडियोज येयले काय तुमकां पयलीं टिंग टिंग जातले. आनी आमी फूल ट्राय करतले बरे व्हिडियो हाडपाक. एक्झॅक्टली. आनी कॉमेंट करा, आमकां सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडियोन. टिल दॅन गुड बाय, गुड नायट. आतां आमची गुड नायट. आतां बाबडो एलिस्टर आनी 3-4 वरां काम करतलो, मागीर रातचो 12:30 घरा पावतलो, मागीर न्हातलो, मागीर जेयतलो आनी डायरेक्ट बेडार परत सोमतो कामार. दुसरे बाबड्याचे. लव यू ब्रो, लव यू. गॉड ब्लेस यू.